अंकोलाची पद्मश्री पुरस्कृत वृक्षमाता तुळशी गौडालय निधन. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला निवासी पद्मश्री पुरस्कृत वृक्षमाता अशी नावरूपाक येयली तुळशी गौडा हेमी वृद्धापकाळान सोमारा सांजेर या संवसाराक अंतरले. तेमी 86 वर्षाचे आशिल्ले. गेल्या 5 म्हयन्याच्यान तेमी वृद्धापकाळान हातुळ्यात आशिल्ले. सुब्राय आणि सोनी अशी 2 पोरां असून तुळशी गौडाल्या मरणान अनेक गण्य व्यक्तीन शोक व्यक्त केला. मंगळवार 17 डिसेंबराक अंकोलाच्या होन्नळी स्वग्रामात तेमगेली अंतिम क्रिया जाली. तुळशी गौडा हेमी अनक्षर असून सुद्धा कितलेशे पुरस्कार फावो जाल्ले. तेमी सुमार 1 लाखापेक्षा जास्त वेगवेगळी झाडां नाटून परिसर प्रेमी म्हूण प्रसिद्ध आशिल्ले. तेमगेल्या निधनान परिसर रक्षणा विशयांत अपार हानी जाला अशें राज्य आयोग सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी शोक व्यक्त केला.